मंगळ भाव भयणीनो, देवाचे उतर वंपल्या उपरांत परगटल्या उपरांत ताचो फळ 25% अशें आमी आज आतां शुभ वर्तमानान आयकलां. तरी आसतना आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत परगटूंक, प्रवचन करूंक फाटीं फुडें सरूंक गरज ना, भियोंची गरज ना. आमी शुभ वर्तमान आयकलां ही वोपार एका वंप्याची. देवाचें उतर जावन आसा बी आनी जमीन जावन आसा मनशाची काळजां. आनी 3 तरेचे आडखळ्यो आमकां दिसून येतात. देवाचें उतर सुफळ जायना. पयलें जावन आसा जें बी वाटेर पडलेलें, ती मनशां जनवरां खातात, माडून उडयतात. आनी तो जावन आसा देंवचार, वायट. वायट आमकां आमच्या जिवितांत येता आनी देवाचें जिवीत जिवंक आमकां दिना. सो आमचें दैवीक जिवीत देंवचारा दुस्मान आमचें मोडून फोडून उडयता. दुसरें जावन आसा आमच्या जिविताच्यो कश्टी आनी दृश्ट आनी अदृश्ट आनी दूख आनी खंत्यो. देवाचें उतर आमी आयकता पूण तेका मुळां ना, फावंडेशन ना. ते आमच्या कश्टी दुखा त्रासान आमकां देव जिवीत जिवंक दिना. आनी तिसरें जावन आसा जे देवाचें उतर आमच्या काळजांनी मनान रिगोना. कित्याक आमकां मोजेचें जिवीत, गिरेस्तकायेचें जिवीत आनी संवसाराची आशेचें जिवीत आमकां हें दैवीक जिवीत जिवंक दिना. तर आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमी चोत्रायेन आमचें जिवीत जिवंक जाय. देंवचाराच्या ताळणेन ना पडता. संवसारी जिविताचें मोजेचे गिरेस्तकायेचे आपल्यापणाचें जिवीत ना जियेता. दूख त्रासाक फुडो करूंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी हें आमी केलें जाल्यार आमची काळजां मनां देवाच्या उतरान दैवीक जिवीत जिवंक सुफळ जातलें आनी तयार जातलें. तेगोन आंद्रे किम तेगोन पावलू हो कातेकिस्त आनी दुसरे काजारी भाव भयणां तांकां जिवेशी मारली. तांचे मदें हें देवाचें उतर 100% रिगलें. तो जशे भाशेन आमी आमची मनाची काळजाची तयारी करता त्या प्रमाणे आमकां 100% उत्पन्न जातलें. सो सांत आनी माळतीर ह्यांच्या जिवितांत देवाचें उतर 100% उत्पन्न जालें आनी फळ दिलें. देवाच्या बोटान माती खिरलोयली आनी थंय एक बी घातलें आनी तें बी जावन आसा फ्रांसीस ऑफ आसिसी. ह्याणें त्या देवाच्या बावळताचें बी ताच्या काळजान मनान खिरलें. ताणें आपले सगळे गिरेस्तकाय सिल्काचे कपडे सगळे विकून भिकाऱ्याचे कपडे घालून गरजेवंतांक गरिबांक देवाचें उतर परगटलें. मागीर देवाच्या बोटान माती किरलोयली आनी एक बी घातलें. तें जावन आसा आल्बर्ट श्वायझर
हो एक दोतोर, मेडिकल दोतोर, पूण तो फामाद पियानिस्ट जावन आसलो युरोपाचो आनी ताचो फामाद कॉन्सर्ट, पियानाचो कॉन्सर्ट सोडून आफ्रिका देशांत गेलो. थंय आपल्या दोतोराचे स्किल्स वापरून थंय त्या आफ्रिका लोकांक क्रिस्तांवपण दिलें आनी ते पोत्तून देवाच्या बोटान माती केल्ली आनी एक बी घातलें आनी तें बी जावन आसा मदर तेरेसा. ती आपल्या श्रीमंत जिविताची अल्बेनिया हें कॉन्वेंट सोडून शाळेंत इस्कॉलांत शिकयताले ते तो वावर सोडून भारतांत इंडियेक कलकत्ता हांगा येवन लोकांक समाजांतलो भायर उडयल्लो दलीत गरीब लोकां मदें काम करून तिणें देवाचें उतर सुफळ केलें. तो मोगा भाव भयणो, आमी आमची मनां आनी काळजां तयार करूंक जाय. सांत फ्रांसीस ऑफ आसिसी भाशेन, आल्बर्ट श्वेजाच्या उदारपणा भाशेन आनी मदर तेरेसाच्या मोगान जें जिवीत तिणें सारलें गरिबां खातीर, ते भाशेन आमचीं काळजां मनां देवाचें जिवीत जियोंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक आमी तयार करुया.